Ubidovia. Sentuhan Bapa yang mendiram surga, stuti tuji kurung hamba amin surga, Brahma Guru, Buka Ratu, Bidai tahun kapelita, JJ Bapa, JJ Tuhan, JJ Tuhan Yesus Kristus. Cici Tuhan bumi trutnya, Cici Tuhan triktiwa, Cici Bapa, Cici Tuhan, Cici Tuhan Yesus Kristus, Cici Tuhan bumi trutnya, Cici Tuhan triktiwa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, परत एकवटे ह्या सकाळी फुडें हांगासर आमी सांगात जमल्या ताका पळोवच्या इराद्यान ताचो मोग अनुभव करूंक आनी अशें आमचे जिणेंत सदांच देवाचें वा जेजूचें हाजीरपण आसच्याक तर खंयच्या रितीन आमी जेजूक पळोवयेत, ताचो मोग जोडयेत. ह्या विशीं आयच्या देवस्तुतेंत आमी नियाल करता आसतना खंयच्याय रितीन आमी सुकून पडल्या तर पातकांक बलिदान जाल्यार वा जेजूच्या शिकवणेच्या विरोधक गेल्यार ह्या वक्ता आमी जेजूतान बोक्सांनी मागया अशें नितळ आनी निर्मळ काळजान आनी भक्तपणान ह्या मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगता म्हणया हांव पातके सदानवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसर सांगता, मनान चिंतन तोंडान सरो वायट आदरो आनी बरें सरो हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाका सदांच आमकां बरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदविदा देव आमचे काकोळ करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista kaku
स्वर्गपदवीदार देवा आमच्या काकुळदार बापा तुझ्या आदारान मा तुका फावो ते बरें आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोवन पडनाच आमच्याक थंयच आमकां सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप खरेंच तागडेच्या ताटाचेर असलेले धुळीच्या कणापरी वा सकाळी धरणीर पडता त्या दवाच्या थेंब्या बरी सगळो संसार तुजे मुखार आसा तरी पूण सगळ्यांची तूं काकुळट करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दीस घालिनाय कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केल्याय ते खंयचेच वस्तूचो तुका कांटाळो दिसना कित्याक खंयचेच वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्त रोसतो नाय एक वस्तू रोसूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी अस्तित्वांत उरत अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून दवरियेता तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राणयांचो मोग करताय कित्याक तुज्यो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुदरायताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय देवाचे उतर हें देवाचे उडुपकार सदां काळ तुझे नाव हांव वाकणटा दिसान दीस तुका हांव दिनवासता आनी सजनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता देवा प्रीति मोगान बरलो सोमी सांग सर्विस पोर कितलो बरो सगळे आपले रसने ते कन्वळायेन बरलो देवा तुझी
सांब पावलोनो तेसलोनिकागारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तुमचे पासत आमी सदांच मागता आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग्य करूं, बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थांत उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं हेंच आमचें मागणें. अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे तोंड महिमा तशीच तुमकांय ताचे तोंड महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मनवी ही, सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणें एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकच परा मनांत गडबडचे न्हय वा आकान दर्शोय न्हय. देवाचें उतर हें. देवाची उदुतकार. देवान संसाराचो सैमो केलो की आपला एकल्याच पुताक ताणे दिलो. पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सजनाची जिवीत मेळटा. Servespor तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू येरिकोंत भितर शारांतल्यान चलोन वेतालो. थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडे चारूकार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्केवा, बेगीन सेकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. जाकेव सारारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सट्टांग उजेर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पोतू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयची तिनी वाचपां भोव आपुरबायेन आमच्या सालत्या जिविताक उपकारा जावचे तसले जावन आसात. देवाच्या मोगा विशीं आनी देव कितलो आमचो मोग करता
ताचे काकूळतेन दायला विशीं अशें आमी ताजे काकूळतेन दायल जोडटा आसतना आमचे थंय सामसो तो बदलवान या परिवर्तन अशें आमच्या जिवितांत एक नवो उजवाड आनी संतोश जावन जिनी ह्या आमचे पोयन मुंदरूंक ही वाचपां आमकां उपकाराक जातात. अशें म्हणटा आसतना साबार वर्सां आदी अमेरिकांत चिकागो लोयोला युनिवर्सिटींत जॉन पावेल म्हणलो एक देवशास्त्र शिकोवचो प्रोफेसर आसलो. एका वर्सा ताचे सांगाता एक स्टुडंट जावन जॉन्सन म्हूण रिगलो. तो देवशास्त्र शिकोवंक आयलो तरी तो एथेइस्ट जावन आसलो, एक अनुभवार्थी. देवा ताणी पातयेन नातली, देव आसा म्हूण तो पातयेन नातलो. असल्या संदर्भार जॉन पावेल भावार्था विशीं इगर्ज मात्या विशीं देवा विशीं कितेंय विवरण दितर ताचे 8 सवाल आसले. हर एक फावटी एक उलटा सवाल प्रोफेसर म्हाका दवरचे. अशें 3 वर्सां काबार करून 11च्या दिसा ताजी थियोलॉजी ह्या देवशास्त्र आखेर जमच्या पयलें तसो जॉन्सन आपल्या प्रोफेसर अशें वचोन जॉन पावेल अशें वचोन हांव देवाक पळोवंक सकन गे म्हणल्यार सवाल विचारता. हें आयकलो जॉन पावेल म्हणटा, दांबून म्हणटा, नेवर, एम्फेटिकली म्हणटा, यू विल नेवर फायंड गॉड. पूण देव तुका सोदून काडटलो, देव तुजे थंय परिवर्तन हाडूंक शकतलो म्हणलें उतर ताका सांगता. इतलें सांगून तो ताच्या इतलो वेता. जॉन पावेल आपणे प्रोफेसराचें काम मुंदर वेता. साबार वर्सां उपरांत जॉन पावेलाक खबर मेळटा तुजो भुरगो जावन आसलो, स्टुडंट जावन आसलो जॉन्सन टर्मिनल कॅन्सरान तो वोल्वोन आसा आनी तो तुका पळोवंक आशेता. अशें आयकलो जॉन पावेल तो आसल्या आस्पत्रेक भेट दिवंक वता. ताका पळयता आसतना तो इतलो बागुल्लो, अचकत जाल्लो, ताची वोलो कसो मेळनातले. तरी ताच्या तोंडार एक हांसो आसलो, आंब्रोका हांसो ताका पळोवंक मेळ्ळो. ती पावता आसतना जॉन्सन म्हणटा, प्रोफेसर तुमी म्हणलें हांव खंडीत देवाक पळोवंक शकचो ना, पूण देव तुका सोदून काडटलो आनी देव तुका पळयतलो. वय क्या जालां म्हज्या जिणेंत कॅन्सर आसा म्हूण कळ्ळें जालें त्या दीस जावन हर एक फावटी इगर्ज वचून हांवें दार बोडायलें, म्हणजे काळीज बोडायलें, जेजू तूं कॅन्सर आसाय, कॅन्सर रिप्लाय, कित्याक म्हाका ही शिक्षा, कित्याक म्हाका हो कुरीस, म्हजे तावन हे निवार, म्हाका वाचूंक जाय, मरोंक नाका. तरी ताका जेजू दिसोंक ना, देव ताका दिश्टी पडोना. दीस रात मागा लागलो. तितले न्ही क्रमेर ताचेच वयर ताका राग आयलो. तर देव खंय आसा? कित्याक म्हाका जॉन पावेलान खंडीत देव तुका सोदून काडटलो म्हणलें, तर हांव तुका सोदूंक आशेता, पळोवंक आशेता. ताचे तान म्हाका विनंती करूंक आसा, म्हजे कश्ट, म्हजे पिडा पयस कर वचून, तर कॅन्सर लिपोवन आसा. वय अशें आसोन एक दीस ताका डिस्चार्ज जाता, पाटी वचोंक म्हणटा आसतना तो म्हणटा, देव म्हाका भेटलो, हांवें देवाक पळयलो. वय तो पाटी पडटा आसतना ताच्या मुखार उबे रावन आसलो तसोच तो पाप्पा, ताची कुटुंबाची भाव भयणी. वय तो देवाक पातयना म्हणून ताजे कुटुंब, ताजे भाव भयणी सगळें सांडून ताज्या इश्टांचो रावलो. पूण तो पिड्यान कश्ट आसा म्हणून बापान तो राग दवरना, भाव भयणीन राग दवरना, भागार आपल्या
भावाक आणि आपला पुता पळयचो म्हणून आसपत्रे वेता आणि तो पळयता आसतना फाटी वचून तयार जाता आसतना सगळ्यांचे कुटुंब हजर थंयसर ताका परतून एकवट तसो कुटुंबाचें वातावरण तसो मोग जे कितें साबार वर्सां आदी सांडून पयस गेल्लो आनी आज परत आनी थंयसर ताका कळ्ळें जालें हांचे मुखांतर म्हाका जेजूक पळोवंक जाता तो ती टर्न कॅन्सर वळवळता तरी सगळें जिवीत परिवर्तन जालें बदललें ओय मोगाच्या भावांनी भयणी तशेंच आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता एक सुंकागार ग्रस्त मनीस सर्वांचो पिळून वन आपणाचें पळोवन जिवन आसलो तो अशें आसता एक दीस ताका कळीत आसा जेजू विशीं ताणें पळोवंक नातलें तो कोण म्हणून ताका कळीत नातलें तें कितें म्हणून पूण ताणें साबार सांगती आयकलें पूण इतलें ग्रस्त जावन सर्वांक कश्टार गेल्लो जाकेव आज ताका जेजूक कशेपणी पळयचो म्हळ्यार व्हडा उमेदीन धांवन येता तो वेच्या वाट्यार पूण लोकांची खट इतली व्हड आसली की इतलो व्हड जमा जाल्लो गे कशें हांगा फाटल्या 3 दिसांनी हांगा रेतीर जाता आसतना 10,000 वयर लोक जमा जाल्लो थंयसर एक मोठो एक मनीस आयल्यार म्हाका त्या मनशा पळोवंक जाय म्हळ्यार चिंतल्यार पळोवंक जाता गे मस्त तो परतलें वो दादलो पूण आखरेक पयसरा भशेन एक रुमडेचो रूख आसलो तेय पणी वचून चडटा आनी पळयता म्हणून धांवो लागलो आनी मांकडा बरी वयर चडलो आनी ती राखून रावलो कितें जालां म्हज्या रुखा मुखल्यान जेजू पाशार जायत एक दिश्ट म्हणी हांव घालता त्या दिश्टी मुखांतर म्हणी हांव बरो जावंक परिवर्तन मारता आनी भक्षण मागता सूख मागता आनी म्हजें जिवीत बरें करता म्हणून चिंतून थिंगसर बसून आसलो वय बसून आसलो आत्तां येता पूण कितें जालें तें जालें दुसरेंच घडलें ताणें आपोवच्या पयलें या ताणें नांव उसरचे पयलें जेजूस ताचें नांव उल्लेख करून जाकेवा बेगीन सकयल देवो जाकेवाक पात्यो जावना म्हळ्यार येदोल मनीस जाकेवान ताका पळयलें ना दखलें ना ताचें नांव ताणें सांगलें ना पूण जेजू खुद जावन जाकेवा बेगीन सकयल देवो हें ताका पात्यो जावना आनी तितलेंच न्ही आयच्या दिसा हांव तुमगेर येवन तुजे संगी हांव रावतां मोगाच्या भयणी आनी भावा खंडीत जावन आमगेर एक सैरो ह्या सैरी येता म्हणटाना व्हडलो संतोश पूण ताच्या बदलाक तुमगेर एका दिसा सकाळीं उठतना गे या कामार आसतना गे आनी किंग वाट वेत आसतना तुमच्या अंतस्कान तुका बघता जेजून बोडोवचें या बोडोवचें आज तुमगेर येता आनी तुमचे संगी रावता तुमचें रिएक्शन कसलें जायत या तुमी कितें म्हूण जाप दिल्यात तुमी पात्य दिल्यात गे न्ही हांव फकत हांव स्वप्न डे ड्रीम म्हणटा आमी सोपन म्हूण चिंतून ते पुस्क म्हूण सांगून शिदे वेतात गे ना बे कावजेनी भिरांत उरत गे जेजूच गे या आनी कोणी गे सैतान गे या ताचें वारें गे कसलें रिएक्शन जातालें वय पूण जाकेव मात्र ताचें उतर आयकलेंच बुडून देवलो मुखार रावलो आनी तितलेंच न्ही इतलो संतोश आनी इतलो उमेद भरलो मात्र न्ही जे कितें येदोळ मनीस ताणें करन आयले ते कर्तवा तो करन्यो सगळे जेजू मुखार दवरन म्हणटा सोम्या म्हाका माफ कर जे कितें हांवें येदोळ मनीस केलां हेरांक कश्टार घालां नश्ट दिलां हें सर हांव 4 वांट्यान पाटी दितां आनी अर्द वांटो हेरांक वांटून दितां आनी तितल्या कोणाक हांवें कश्टार घालां कोणाचें जिवीत हांवें पिड्ड्यार केलां या कोणाचें जिवीत हांवें नाश केलां असल्यांत हांव बक्षणें मागतां
वय न असले संदर्भार जेजूस साजी शाबासकी उलयता शाबासकी पाठयता म्हणटा आज तुका बाचावे फावो जाल्या सोडवण लाभला. वय मोगाच्या भावांनी भयणी आमी सदांच मिसाक येता मागणे करता नव्यान करता रेतरेक वेता आनी कितें म्हणी भक्तीपणाचे कार्य आसला थंयसर आसा. आमी जेजूक पळोवंक ना गे जेजूक आमी देखूंक ना गे मागण्यांत आमी पळयलां गे तरसांत आमी पळयलां गे रेतरे वेळार आमी पळयलां गे मिसांत वागणटो घेता आसतना आमी पळयलां गे. ह्या आनीक दुबाव आसा आमी जाके बरें राखून आसा की खंयच्या रुखावन हांव सोडून पळयता खंय तर जेजू पाशार जाता म्हणून या खंयसर म्हाका पळोवंक दिसता म्हणून राखून आसा गे ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी खेळ जाला जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन पण जावन परत्यान ह्या संवसारी आयलो आनी आपोस्तलांक दिश्टी पडलो त्या दीस जावन आमच्या हर एक ज्या काळजांत तो हाजर आसा. पूण पळोवचें मात्र तुका आनी म्हाका सोडिल्लें. कशें जॉन पावेलान जॉन्सनाक म्हणलें तूं खंडीत पळोवंक शकचो नाय पूण देव तुका सोदून काडटलो देव तुका पळोवचें बरें करतलो. वय खेळ जाला हांव म्हजें काळीज उक्तें करता दारूण जाल्लें काळीज हांव फुटयता आनी तें मोवल जावन काकुळटीन काळटेपणान सादेपणान तें परिवर्तन जाता. त्या दिसतावन हांव जेजूक पळयता न्ही फकत हांगासर उबो रावलो बागार तुज्याच कुटुंबांत आ बापाय मुखांतर भाव भयणी मुखांतर आस्पत्रे पिडेस्ता मुखांतर तुज्या शेजारी मुखांतर आनी कोण एकसुरो आसा या विधव जावन आसा असल्या घराची भेट करतना थंयसर तूं जेजू पळयताय थंयसर तुका देवाची भेट जाता. तेन्ना तुका परिवर्तन जाल्लें बदलवण जाल्लें आपशेंच तुका कळी जाता हांवें जेजूक पळयलें. ना तर एक दीस न्ही एक वर्स न्ही 50 वर्स तूं सोदून आसतलोय आनी सोदूनच आसतलोय आशेन आसतलोय आशेंत आसतलोय पूण ताचे प्रतिफळ तुका फालोवंक मेळचें ना. कित्याक तुका जेजू तुजे मुखार आसो न्हू तुजे थंयच आसो न्हू तुका आनीक कळी जावना हांवें जेजूक पळयलें म्हणून. तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज परत एक फावटी तुका आनी म्हाका अवकाश कशें जेजून जाका म्हळें वेगीच देव हांव तुमगेर येता आनी थोड्याच वेळान हांगासर आमी भेटोवच्या ह्या भोव अपुर्बाच्या अर्थ बारीक येवकरिस्ता मुखांतर जेजू आमच्या काळजांत येता मात्र न्ही आनी म्हणटा हांव तुमगेर येवन रावता तुमचे संगी जियेता तुमचे संगी चलता आनी तुमकां एकंपनीमेंटान तुमच्या पयनांत तर त्याच जेजूक स्विकार करूंक त्याच जेजूचो अनुभव जोडूंक त्याच जेजूच्या मोगाच्या वातावरण जियोंक आमी मागून घेवया. उबी रावया आनी आमची भावार्थाची उसरणी करया. सत म्हणटा देवा Serkar serlo, serpulidade wapachau juga kusla. Tingkan juan lanjut berkorolo. Setmentang pawetnya, katolik pusubi, bukan soyektar, patkan jemusane, kulisi juan pon, sesna cewit. Amen. मोगाल भाव भयणीनो देव आमची मागणी आयकता आनी पुता मुखांतर भावार्थान थीर करता. तर आतां आमचे सर ते सवा आनी गरज्यो जेजू मुखार समर्पुया.
दयाळा बापा, तुझ्या पुता जेजूची देख घेवन मिसांव वावर करच्या पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी भावार्थाक साक्ष दिवन जियोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडाळतें चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी लोकांच्या सर्वतोमुख प्रगते कुशीन गमन दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट, विघ्नां आनवारां येतना आमी निराश जायनासता जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी भावार्थान थीर रावोंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींच्या पिडेशिडेनी वळवळच्या आमच्या भावा भयणींनी जिणेंत देदेस्पोर जायनासता सोसणीकायेन, मोगान आनी बरवोशान देवान दिल्लें जिवीत स्विकार करून जियोंक तुजी ससाय दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी धैर्यान सुवार्ता परगट करच्या सर्व मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. ताच्या भावार्थ गट करच्या त्या वावरांत तांकां भद्रती आनी तुजो आदार दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी सर्वां एक समुदाय म्हणले समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबा स्पिरितान बरोवन फिरगजेंत तशें समाजेंत भावार्थाची मंदिरां जायशे हर एकल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आता एक घडीभर आमची सर खासकी ते सभा जिजू मुखार दवरया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची ही कालती मागणी ती दयेन मानून घे. आमी दिसपरतेन तुजो अस्त्र सोदून तुज्या सांगातपणांत आनी भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता असलें जाव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. कणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताचे निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूंक तिका लागून तुजे शुभाम काकुळचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासोया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या दवा सोर कळे आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवे आमी तुका दिनवासम फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो इतले काणवळायेन तुवें मनशाकुळ असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतींत जियोंक तुवें ताका पाठयलय आदाबान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांच्या सर दरबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरासू सर्वेस्परतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचकी तुका जय जय सर्वेस्परते नामी कित तुका जय उंचकी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जाम ती आमकां आमच्या समेय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणचे तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासो तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगळ परगटुया Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu novyam yekono बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणीचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळे तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सान जुजे तिचो पती भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका ससनाच्या ससना जर तरणी जाय की आमकां जेजूंक पळोवंक जाय ताची भेट करूंक जाय तर एक वाट आसा मागणे तर त्याच स्वामी जेजू क्रिस्तान शिकयल्लें भोव आपोरपाचें मागणें आतां परत एक फावटी भक्तीपणान सांगाता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपये तुझे कशें सर्गात जाता तशें संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो भशेन आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माय मोग असो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागे सुम्या तुमच्या ग्रंथी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन
प्रार्थया. सौर पदवीधर आणि दयाल बापा, तुझे दैविक बोळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक पोरचला शंकर. जेजूच्या कोडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायन भरलाय. तांतू बसायले सर्गींचे सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.